कोणाचोय कोमो रोडू पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत सध्या काणकोणच्या मार्केटाची जाल्या। काणकोणा शेनवारचो व्हड बाजार भरता। मुळाव्यो गरजेच्यो वस्तू व्हरपाक लोकांची गर्दी आसता, मात लोक सामान व्हरतना दुयेंसूय आपल्या बरोबर व्हरता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। काणकोण पालिकेच्या कृपेन पुराय मार्केटात बुरशेपणाचो वावर चल्ला, कितें ना अशें ना। कोयराची बल्लां पावसात भरून वतात, तातूंत किडे, जल्ले, हुनीर आनी भर घालपाक गोरवां आनी सुणीं आसात। वेवसायिकाक तर पोट भरपा खातीर नाक दामून वेवसाय करचे पडटा खंय। आतां प्रश्न उपरासता तो, हे कसले अच्छे दिन? पळयात काणकोणचो हो खासा रिपोर्ट। काणकोणातल्या नगरपालिकेच्या मार्केटाच्या मध्य जाग्याचेर आसा। ना सगळी आता फाटल्यान वचून पळोवया किडी पडले आसा फाटल्यान। हांगासर आतां सद्या हांव आतां अर्दे मिनीट जालो उलयता जाल्यार अक्षरशः म्हाजो दम घुटपाक लागला। आमी बसता आनी कितें करतलो, वासा म्हणात भितर जाल्यार वासा म्हणात भायल्यान बसताय। आणि हो डंप आसा तो मुळांतल्यान हांगा फुटला आणि थंयसर जर बारीकसाणेन पळयत जाल्यार उंदीर आणि कॉक्रोच सारखे कितलेशेच इन्सेक्ट हांगासर तयार जाला। जे बायलो आसात तांचे खातीर सादी टॉयलेट्स हांगासर अवेलेबल ना। आयकता एक साय येयले मागीर दोन धाडटा मागीर जालें। मागीर दुसरे दिसा तो कचरो तशाचो परत दुसरे दिसा जाता। म्युनिसिपालिटी हेवटेन तेवटेन सायडीन सगळें निवळ आसा की मार्केट? ना सगळी आता फाटल्यान वचून पळोवया किडी पडले आसा फाटल्यान। तुमी हांगा कशे बसताय? आमी बसता आनी कितें करतलो, वासा म्हणात भितर जाल्यार वासा म्हणात भायल्यान बसताय। कांयच ना टॉयलेट तेमी आतां आमकां 2 दीस तेमी चाय दिल्ली, त्या तेमी चाय बंद केली आमी दिवपाची। आतां आमी ह्या एक 8 दीस 15 दीस जावन चाय बी दिना, बंद केली चाय दिवपाची। तुमकां सांगता ते निवळ बी दवर म्हणून? आमकां निवळ दवर म्हूण सांगताय ते हय। पूण तेंगेलो शेनवाराचो बाजार जाता तो कचरो ते निवळ दवरता काय कितें? ते दुसरे दिसा काडटाय। पूण हांगासर सगळ्या पयल्या सामकें वास आतां पावसान वास येता। पूण खुबशे कडेन कचरोच पडलेलो आसा भरपूर। आसा तेजो त्रास जायना तुमकां? जायना न्ही गो, तुमी त्या घाणीकूच आमी त्या वासाक आनी त्या घाणीकूच बसताय ना। तुमी तेंकां सांगता बीन? आमी सांगताय, आमी सांगपा करताय, आमगे सांगताय मुन्सिपालिटी। पूण ते कितें आयकता? आयकता एक साय येयले मागीर दोन धाडटा मागीर जालें। मागीर दुसरे दिसा तो कचरो तशाचो परत दुसरे दिसा जाता। तो आमी करता म्हणटा कचरो। जी म्युनिसिपालिटी आसता किंवा नगरपालिका म्हणून आसता ताणें नगराचें नियोजन करप आणि स्पेशली जर पळयलें जाल्यार ताणें नगराचें वेवस्थीतपणान स्पेशली क्लिनिंग गजाल्यो ह्यो तांच्यांनी प्रामुख्यान करपाक जाय। पूण दुर्दैव अशें की आयज आमी काणकोणांतल्या नगरपालिकेच्या मार्केटाच्या मध्य जाग्याचेर आसा। हे हांगासर दिसता तें नुस्त्याचें मार्केट जाल्यार हें दुसरें भाजी आनी फुलांचें हेर मार्केट, आनी ह्या दोनीच्या मार्केटांतल्या मदल्यान हांगासर एक गटार व्हांवन येता। शेनवाराचो हांगासर काणकोणाक स्पेशल बाजार भरता, पूण ज्या तरेन हांगासरलो कचरो काडून वेवस्थीतपणान आसपाक जाय तसो तो वेवस्थीतपणान अजिबात नासता। हांगासर पळयलें जाल्यार इतलो घाण वास येता आनी इतलो हांगासर कचरो पडलेलो आसा की हांगासर नाका धरून येले शिवाय पर्याय ना। हांगासर आतां सद्या हांव आतां अर्दे मिनीट जालो उलयता जाल्यार अक्षरशः म्हाजो दम घुटपाक लागला। जाल्यार दुसऱ्या वाटेन हांगासर फाटल्यान पळयात जो म्युनिसिपालिटीचो कचरो हाडटा तो सगळो एकठांय करून हांगासर डंप केल्लो आसा। आमकां सांगता म्युनिसिपालिटी किंवा दोतोर सांगता की सादी कट्टी किंवा प्लास्टिकाचे हायदण सुद्दां अशें दवरूं नाका, कारण जेणे करून थंय उदक साचतलें आनी थंय मच्छर जातले। जाल्यार हांगासर ह्यो डंप ओपन आसा, थंयसर उदक साच्चें ना काय कितें, थंयसर मच्छर जावचे ना काय कितें, आनी हो डंप आसा तो मुळांतल्यान हांगा फुटला आनी थंयसर जर बारीकसाणेन पळयत जाल्यार उंदीर आनी कॉक्रोच सारखे कितलेशेच इन्सेक्ट हांगासर तयार जाला। ह्याच बरोबर हांगासर जे मार्केटान काम करपी किंवा नुस्त्या मार्केटान नुस्तें विकपी जे बायलो आसात तांचे खातीर सादी टॉयलेट्स हांगासर अवेलेबल ना। एका सायडीन सरकार सांगता की ओपन डेफिनेशन बंद करतलो, प्रत्येक घराघरात टॉयलेट्स म्हणून, पूण हांगासर सरकाराच्या हांगासर मेन मार्केटाच्या बॉडीक जे काम करपी लोक आसात तांकां टॉयलेट्स ना।
तांच्यांनी खंय वचपाचें ओपनली हांगाच बसपाचें काय कितें आनी हें जर ओपनली केलो जाल्यार हांगासर दुयेंतां पातळची ना काय कितें म्हणजे लोकांक सांगप ब्रह्मज्ञान आनी आपण कोरडे पाशाण म्हणटा अशी सिच्युएशन सद्या काणकोण तालुक्यान आसा हांगासर त्याच बरोबर जेन्ना मार्केट ना त्या वेळाचेर पळयलें जाल्यार कावळे गोरवां आनी कुत्रे हांचो हांगासर एक मार्केटूच भरता अशें म्हटल्यार अतिथिकाय जावची ना अशें सिच्युएशन आसा ह्या गजाली कडेन निदान आतां तरी सरकारान बेगिनान बेगीन लक्ष घालचें आनी काणकोणकारांक निदान फ्रेश जागो दिवचो जेणे करून मार्केटाक आनी नुस्तें व्हरपाक जे येवपी लोक आसा ते उमेदीन कितें तरी घेवन व्हरतले आनी बरे उमेदीन खातले.